फाटल्या फेब्रुवारी आणि एप्रिलात केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळान बाकीच्या राज्यांबरोबरच गोंयांतूय काय आस्थापनांचे गोंयच्या प्रदूषण नियंत्रण मंडळाक बरोबर घेवन इन्स्पेक्शन केल्ले। ते वेळार तांकां दिसले ते ह्यो काय गजाली कोयराचो विलो चुकीचे पद्दतीन लायता वा अनधिकृत मनशा कडेन कोयराचो विलो लावपाची जबाबदारी दिता। घातक कोयराचेर योग्य लेबल लायिल्लें ना, पॅकेजिंग केल्लें ना, तशेंच घातक कोयर दवरपाचे खासा सुवातेरूय ते दवरिल्ले ना। घातक कोयर निर्माण जावपी चडशे आस्थापनां जनरेशन स्टोरेज आनी बाकीचे घातक कोयराचो रिकॉर्ड दवरिनात। प्रदूषण नियंत्रण मंडळाक वर्सुकी अहवाल वेळार दिनात। घातक कोयर खंय उडयता ते विशींची मॅनिफेस्ट डॉक्युमेंट दवरपाचे आसतात ते दवरिल्ले ना। घातक कोयराचे स्टोरेजा विशींचो कायदो मोडिल्ले आस्थापनां बंद करात म्हूण केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळान गोंयच्या प्रदूषण नियंत्रक मंडळाक सांगलां। तांचे कडेन हें शक्य ना जाल्यार खंयची एजन्सी नेमून काम तडीक लायात म्हणूनय केंद्रान सांगलां। एकदा बंद जाल्ली आस्थापनां परत सुरू करतले जाल्यार कांय गजाली करच्यो पडटल्यो त्यो अश्यो: घातक कोयराच्या विल्याचे नेम पाळूंक ना, तशेंच बाकीचे नेम मोडल्यात म्हूण दंड दिवचो। आस्थापन सुरू जातकीच नित्याचे रिकॉर्ड, मॅनिफेस्ट डॉक्युमेंट सारके दवरचे पडटले। घातक कोयराच्या विभागाचो वर्सुकी अहवाल वेळार दिवचो पडटलो। नेम आनी कायदो पाळपाक यंत्रणा जाग्यार घालची पडटली, योग्य कारवाय करची पडटली। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळान 13 जूनाक गोंय राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाक सगळ्यो गजाली जाग्यार घालूंक निर्देश दिल्ले। तशेंच एक्शन टेकन रिपोर्ट 30 दिसां भितर दिवचो म्हूण सांगिल्लें। पूण सुत्रां सांगता ते प्रमाण अजून मेरेन तरी मंडळान खंयच्याच आस्थापनाचें इन्स्पेक्शन करूंक ना, कारवाय करूंक ना, केंद्राक रिपोर्टूय धाडूंक ना। गोंयांत 1409 घातक कोयर निर्माण करपी आस्थापनां आसात। तातूंतल्यान वर्सुकी लागीं 24,796 मेट्रीक टन घातक कोयर तयार जाता। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश घाडी।